जेजून व्हडल्यान म्हणलें, मुचेर भावात तेवता ती मुचेर न्हय, बोगोर म्हाका पाठयला ताचेर भावात तेवतात आनी म्हाका पळयता ती म्हाका पाठयला ताका पळयतात। हांव संवसारांत उजवाड कसो आयलां देखून मुचेर विस्वास दवरात। ती काळोखांत उरची नात। कोणूय म्हजी उतरां आयकोता आसतना ती पाडिनात जाल्यार हांव तांचेर कास्तीचें फर्मोण मारिना, कित्याक संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक हांव येवंक ना, पूण संवसाराचें तारण करूंक आयलां। म्हाका लेखिना आनी म्हजीं उतरां मानून घेयना ताची मनसुबी कोत्तलो कोण एकलो आसा। जें उतर हांव उलयलां तेंच निमाण्या दिसा ताची मनसुबी कोत्तलो, कित्याक म्हज्यो वस्तुंकी हांव उलोवंक ना। बोगोर हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें म्हाका पाठयला त्या बापान म्हाका फर्मायलां, आनी ताजो हुकूम सासणाचें जिवीत म्हूण हांव जाणां। देखून हांव उलयलां जाल्यार जें बापान म्हाका सांगलां तेंच हांव उलयतां।